कुर्टी हांगासर 8व्या राज्य पांवड्यावेल्या आदिवासी खेळा महोत्सवाचे थाटान उक्तावण जाले। शेतकी मंत्री रवी नायक आणि खेळा मंत्री गोविंद गावडे ह्या वेळार हजर आशिल्ले। हो महोत्सव 11 आणि 12 मे अशे 2 दीस चलतलो। डेस्को खातीर कुर्टीच्यान विदिता प्रभू। सकाळच्या लोकांशी वताक लावले आणि त्या लागून आम्ही चड उलोवपाक येयना, कित्याक तुमी सगळी स्पोर्ट्सान म्हाका खात्री आसा ही संदी आमकां मेळूंक नाशिल्ली आणि ही संदी आज तुमी मेळ्ळ्या। आमच्या आज्या पणज्या मेळूना, आमकांय तुमी मेळूना, आपणय आमी आशिल्ले, हांव नशकात दिले। पूण एक जिद्द हांव म्हाका आशिल्ली की सारको एक हेणे डिसिप्लीन शिस्त हे भुरग्यांनी बाळगूंक जाय आणि प्रत्येकान भुरग्यांनी आपण फुडें कशें वतले, आपल्या घराचे कुटुंबाचें नांव कशें घालतले हें म्हत्वाचें आसा। आनी सगळ्यांनी तुम्ही तुमचे आज्या पणज्या आवय बापाय सगळ्या दोळ मुखार दवरून तुम्ही फुडें वचपाक जाय। ही संदी आमकां मेळूंक जाय। आयज तुमकां ही संदी आमच्या मंत्र्यान ही दिल्ली आसा आनी वेगवेगळे तरेचे स्पोर्ट्स घडोवन हाडटा आनी अशेंच घडोवचे, कित्याक तोय यंग आसा, ताका स्विमींग पुलाचे कितें आसा थंय वचून आतां स्विमींगाचे ताणें हें करचें हांगा आसा आमकां स्विमींग पुलान हें करपाचें स्पोर्ट्स हेचेर आमच्या स्विमींग पुलाची हेतू स्विमींगाचे कॉम्पिटिशन करचें आनी स्वता ताणें पण भाग घेवचो। पण मैदान सोडपाक जायना आणि मैदान जर न सोडलें जाल्यार म्हाका दिसता तुमचें यश हे ताजेरूच अवलंबून आसा, तुमच्या धैर्याचेर अवलंबून आसा। कारण जगान भितर असो खंयचो एक मनीस किंवा खेळगडो ना ज्या खेळगडाक पयल्या प्राथमीक फेरीचेर अपयश ताणें स्विकारलेलें आसा, ताणें टेस्ट केल्लें आसा, ताणें चाखलेलें आसता। आनी ज्या वेळाचेर अपयश हेची टेस्ट हेची गोडी जोपर्यंत आमकां कळना तोपर्यंत यशाची किनार किंवा यशाची किनार आमी गाठपाक शकपाना। आणि म्हणून हांव सहज म्हणटा की एखादो तुम्ही एखादी वाघ जेन्ना जखमी जाता त्या वेळाचेर तो थोडो काळ थंय विश्रांती घेता किंवा हो खेळ किंवा जर आमच्या पत्रांत जर निराशा जर आयली जाल्यार मैदान सोडून आमी धांवपाचें ना। कारण ही शर्यत अजून आमी जिंकलेली ना। जोपर्यंत आमी ही शर्यत जिंकना तोपर्यंत हो खेळाडू वृत्ती जो बाणा जो आसा तो आमी केन्नाच खंयच कुशीक दवरपाक जाय। ही मनोवृत्ती आज तयार जर करपाक जर जाय जाल्यार तो खेळगडो तयार करता। आणि म्हणूनच हांव सदांच सांगता की ज्या वेळाचेर खेळ आणि खास करून हो ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल जावन आसा, बरेचशा ज्या वेळाचेर आमी भारताच्या विविध जेन्ना भागांत वतात त्या वेळाचेर प्रत्येक जो कॉन्फरन्सीस आसा थंय एक ट्रायबल जे स्पोर्ट्स फॅसिलिटी जे आसात तांचे बरेचशे काही गोष्टी मुखार येतात आणि थंय खंत व्यक्त जाल्ली असतात की ह्या लोकांक जोपर्यंत ह्या स्पोर्ट्स फॅसिलिटी भितर जोपर्यंत संधी मेळना तोपर्यंत त्यांची टॅलंट जी आसा ती मुखार येवपाक शकना। आणि म्हणूनच गेली 8 वर्सां पयलू ह्या सगळ्या ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवलाची संकल्पना हाडली आणि तीच संकल्पनेच्या माध्यमांतल्यान आज आमी 8वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल आज आमी मनयतात। उद्देश एकूच आसा, हो ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल जावपाक सुद्धा कारण म्हाका दिसता आज तुमच्या मुखार सगळ्यांक सांगपाची गरज आसा। कारण बरेचशे विद्यार्थी बरेचशे स्पोर्ट्समॅन जे आसात जे एटलिस्ट प्लेयर्स जे आसात दे बिलॉंग्स टू द ट्रायबल कम्युनिटी। ज्या वेळाचेर 2003 हांकां स्टेटस मेळ्ळो त्या वेळाचो बरोचसो काळ लागलो ह्यो सगळे काही गोष्टी मिळवून दिवपा खातीर आणि ताचे खातीर आंदोलन करचें पडलें युनायटेड ट्रायबल असोसिएशनाच्या बॅनरा सकयल। आणि ज्या वेळाचेर हे सगळें जालें त्या वेळाचेर ट्रायबल सबप्लॅन म्हणटा तो पयलीं तो संबंध गोंयच्या विविध डिपार्टमेंटाच्या खात्यांनी आज आमकां दिल्लो गेल्लो आसा। आणि दिल्लो गेल्लो आसचे म्हणचे पेक्षा जो आमी झगडून घेतिल्लो आसा त्या अभिमानान आज आमी प्रत्येकान सांगपाची गरज आसा